नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो 12वेचो रिझल्ट 88.77%, सायन्स 88.12%, आर्ट्स 87.77%, कॉमर्साचो 96.70%, 1.02% भुरग्यांक स्पोर्ट्स मार्कांनी केले साल्वार, 23 हायर सेकंडरी 95% वयर. 12वेक सायन्सीक दिव्या प्रभू 96.50%, कॉमर्साक एंड्रिया पिकार्दो 95%, आर्ट्सांत मारिया फर्नांडीस 96% घेऊन जाली शायन. एमपीटीची जनसुनावणी दुसरे दिसाय वादळी, वास्कोकारांक कोळसो दोळे मुखार नाका, बर्थाचो विस्तार, बंदराच्या ड्रेजिंगाचो विशय एकठांय घेतिल्ल्यान बोवाळ. सोनशेकारांक टँकरान पोर्टेबल उदक दिवचें, पायपलायन जाग्यार पड मेरेन टँकर सप्लाय चालूच दवरचो, कोर्टाचे सरकाराक फर्मान. सध्या सोनशेच्यान मीन येरादारी बंद. शिरवडे सिवेज प्लांटाची सिवेज डायरेक्ट साळ न्हंयत. एका वटेन न्हंय साफ करूंक सरकार म्हणटा कोट्यांनी, दुसरे वटेन न्हंयत सोडटा सिवेज. एलईडी बल्बांची स्कीम फेल, जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी नियामक आयोगा मुखार सुनावणेक एलईडी स्किमीच्यो भोयो, सरकाराचो आयोगा मुखार सर्व्हिस चार्जाचो प्रस्ताव. आणि 80-90च्या दशकात हिंदी फिल्म सृष्टी गाजोवपी बॉलिवूड हिरो बीजेपीचो खासदार विनोद खन्ना गेलो. 70 वर्सांचेर विनोद खन्नाक कॅन्सरान मरण. अंदू 12वेचो रिझल्ट 88.77%, पोरून 90.10% लागिल्लो. सायन्स 88.12%, आर्ट्स 87.77%, कॉमर्स 96.70% आणि वोकेशनल 88.15% रिझल्ट लागला. 90.69% चलयो, 86.69% चले पास. 1.02% भुरगे स्पोर्ट्स मार्गांक लागून साल्वार. 16,521 भुरगीं परीक्षेक बशिल्लीं, 14,666 पास. 23 हायर सेकंडरीनी 95% वयर रिझल्ट लागला. 10वेचो रिझल्ट 25 मायाक. The number of students has been increasing gradually from 12 onwards. In 14 there was a decrease. It was because of the change in age 12 years before. That was somewhere in 2002 at the entry level, first standard. So that's normal. It can be explained very easily. Then last 2 years it was around 15,000 students answering, but this year we had a record of 16,521 students answering. That was nearly 1,500 more than last year. So this is the past percentage that we are set to declare. 16,521 students answered whole, of which 14,666 have passed, giving a percentage of 88.77%. Yeah. The girls and boys break up. As usual, we have the girls, more girls answering the exam, 12th standard, and also performing better. You can see the percentage of the girls passing compared to the boys. तशेंच 23 हायर सेकंडरीनी 95% परस चड रिझल्ट लागला. पालक आनी भुरग्यांनी प्रुडंटाक फोन करून दिल्ल्या माहिती प्रमाण कॉमर्सान एंड्रिया पिकार्दोक 95%, जाल्यार आर्ट्सान मारिया फर्नांडीसाक 96% मेळ्ळ्यात. सायन्सीन दिव्या प्रभूक 96.5%, ते एस समिती कवळ्या हायर सेकंडरीचे स्टुडंट.
दिसाक एप्रॉक्सिमेटली 4 hours शिकताले आनी कन्सेप्ट्स म्हजे परफेक्ट करपाक खूब प्रॅक्टीस करताले. हांव म्हाज्या सगळ्या सक्सेसाचें क्रेडीट म्हगेले मम्मा डॅडी आनी म्हगेले स्कुलाचे टिचर्स. म्हाका फुडें जावन इंजिनियर जावपाचें आसा, कंप्युटर सायन्स. ट्युशन घेताले PCM सब्जेक्ट आनी ट्युशन टिचर्स जासून म्हाका खूब हेल्प मेळ्ळो. आज म्हजी चली बरे मार्क मेळून बरे हितून आयला तेन्ना ताजो SSMचो जो ताका खूब ताजो आदार जाला आनी टिचरींनी ताका खूब ताजेर सपोर्ट बीन ताका फुडें हाडला आनी त्याच बरोबर ट्युशन टिचरींनी ताका खूब ताजो हेल्प करून ताका मदत करून ताका अशें ह्या उच्च हाजेर पातळीचेर पावयल्लें आसा. आनी म्हाका मुद्दम सांगपाचें आसा की केन्ना म्हाका तेणी अशें सकाळीं उठून बाबा ताका अभ्यास करपाक जाय किंवा आनी कितें करपाक जाय, हें होमवर्क करपाक जाय आनी केन्ना सांगचें पडूना. आनी अशेंच न्ही की सगळो अभ्यासूच न्ही इतरूय कामाचेर ते बरें लक्ष दिताले. अशें अशें गेट टुगेदर जावन आमी अशें बरें डिस्कस करतालीं आनी अशें म्हणून तेजे केन्ना अशें त्रास जावना अभ्यास करगो अशें म्हणून सांगपाचें. 10वेचो निकाल 25 मायाक जातलो. 12वेचो निकाल जाहीर करतना चेअरमॅनान ही घोशणा केली. परू 12वेचो 90.10% रिजल्ट लागिल्लो. अनु 88.77%. सप्लिमेंटरी परीक्षा जुनाच्या 8 तारखेक जातली. ऑक्टोबराची परीक्षा रद्द केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. MPTची जनसुनावणी दुसरे दिसा वादळी आनी आक्रमक. वास्कोकारांक कोळसो दोळे मुखार नाका. ब्रेस्तारा कोळशा खातीर बर्थाचो विस्तार आनी बंदराच्या ड्रेजिंगाचो विशय एकठांय घेतिल्ल्यान बोवाळ जालो. उपरांत बर्थाच्या विस्ताराची सुनावणी मातशी फुडें धुकल्ली. लोकांक उलोवंक सारको वेळ दिना म्हूण एक्टिविस्ट तिडकले. 29 सुनावणी सोंपयल्यार खंय लोकांक उलोवंक जाय तसो वेळ पावचो ना. MPTच्या कोळशा खातीर बर्थाच्या विस्ताराच्या जनसुनावणेक ब्रेस्तारा मुरगांवकारांनी बरोच आवाज चडयलो. आयज जेन्ना कर्नाटकान जो चडांत चड कोल गोंयसून कर्नाटकान वयता, आयज कर्नाटकान कितलेशे पोर्ट आसा. मँगलोर सुद्दां येदो व्हडलो पोर्ट आसा. थंयसर कित्याक हो कोल इम्पोर्ट जायना? हो फक्त कोल इम्पोर्ट फक्त मुरमाड तुमी हाडपाक कित्याक सोदता? हो काळान तुमी कर्नाटकान व्हरात, त्या गव्हर्मेंटाक तो घेवन दी. कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटाक आमकां हो हांगा नाका, गोंयान नाका आनी आमच्या मुरमाड पोर्टान नाका. कित्याक आयज जी हालत आयज लोकांची आसा, आयज धाकटी भुरगीं जी जल्माक येता, आयज चड दुसऱ्यांचें सांगना, हांव म्हाज्या स्वताच्या चेडवाचें सांगता, म्हाज्या भुरग्यांचें सांगता. आयज तांकां प्रॉब्लम आसा. आयज हे कोलाक हे जे भुरगीं येता डॉक्टरा कडेन गेल्यार डॉक्टर हेतून म्हणटा हे कोलाक लागून म्हणटा. आयज ब्रिथिंगेन प्रॉब्लम जाता. You are not here to decide is what you said yesterday and you are right now countering your own statement. Sir, you are not here to decide is what you said yesterday and you are right now countering your own statements which you made yesterday. Why are you running away? Can the MPT please tell us why was it stopped only for the BRICS summit? So is fresh air and clean environment only the right of the rich and mighty, of the rich and the powerful? The people of Vasco, and especially the younger children, the young generation, have to see better days. कोळशा खातीर बर्थाचो विस्तार आनी बंदराचो ड्रेजिंगाचो विशय एकठांय घेतिल्ल्यान कांय वेळ बोवाळ जालो. You declare as the presiding officer, declare that today's hearing will start after the yesterday's hearing is completed. Don't put words into my mouth. So I have not said anything. My words are recorded. After you make a clear statement that after yesterday's hearing is completed, today's hearing will commence. There are two issues. What you said. The first issue is expansion of these coal handling facilities. And the second issue is deepening the channel. But the second issue is linked to the first issue. If the first issue is not resolved, if the pollution is not controlled, then the second issue, what we are talking of deepening the channel, is a waste of public money, which is not required. Why you want to deepen the channel when the first issue is not resolved? We are suffering for the first issue. First you resolve the first issue. And I tell you the real culprits are this MPT and the Pollution Control Board and these companies. All these three have joined together and I tell you people's life has become miserable. Because all these three are hand in glove and trying to fool the people. 3 दिसां भितर सुनावणी सोंपयल्यार लोकांक उलोवंक मेळचें ना म्हूण एक्टिविस्ट पिकार जाले. जनसुनावणी उसरा राती मेरेन चलपाची.
इतले मजगती गोंयाक कोळशाचो हब करचो न्ही म्हूण काँग्रेस म्हणटा. गोंयांत कोळसो हाडचे परस टुरिजम हाडचे. आनी लोकां बरोबर आमी आसा म्हणून आमचो डिमांड आसा की वास्को शार, मुर्मुगांव तालुका आनी गोंय आमकां कोल हब करपाचें ना. टुरिजम, इंटरनॅशनल टुरिजम डेस्टिनेशन जे आमचें गोंय आसा ते आनी सुदारचे इंटरनॅशनल टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून. पूण हें सरकार जें आसा केंद्र आनी गोंयचें ते कोल हब करपाचे जे भानगडीन पडल्या हें गोंयांक बरें न्ही. बुधवारा मध्यान राती मेरेन सुनावणी गेल्ली. निमाणे ध्वनी प्रदुशणाचो कायदो लावन पुलीस आनी एडिशनल कलेक्टरान मदीं पडून फोर्सान सुनावणी बंद केली. सुनावणेचो अजून एक दीस उरला. प्रुडंटा खातीर दिशान परब आनी तुकाराम मराठे. सोनशेकारांचो उदकाचो प्रस्न हायकोर्टान सरकाराक जाग्यार घालूंक लायला. तांकां टँकरान पोर्टेबल उदक सुरू करपाचें आनी पायपलायन जाग्यार पड मेरेन टँकर सप्लाय चालू दवरपाचो म्हूण कोर्टान आदेश दिला. सध्या सोनशेच्यान मेन येरादारी बंद केल्या म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. ट्रक दुसऱ्या मार्गान वरतात. सोनशे धुल्लाक लागून खंय आतां मेरेन एकाच भुरग्याक दुयेंस जालां म्हणून हेल्थ ऑफिसराचो रिपोर्ट. मेन येरादारीच्या धुल्ल्या वेल्यान सोनशीच्या उद्रेकाची हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन सरकारा कडेन जाप मागिल्ली. सोनशीक कितलेशेच उपाय केल्यात म्हूण सरकारान हायकोर्टात सांगला. सध्या सोनशेच्यान मेन येरादारी बंद केल्या. मेन दुसऱ्या मार्गान व्हरतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या रिपोर्टा वेल्यान मायनिंग कंपन्यांक कारणां दाखय नोटीशी धाडल्यात म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगले. कोर्टात वैजकी अधिकाऱ्यानूय एफिडेवीट दिले. सोनशे फामिलीचो आनी भुरग्यांचो मेडिकल चेकअप केला. फक्त एकूच भुरगे खंय धुल्ल्यान दुयेंत पडला म्हूण हेल्थ ऑफिसराचो रिपोर्ट. पीआयन कोर्टात एफिडेवीट दिले. तो म्हणटा रस्तो अडवपी आंदोलकांतले 28 जाणांचे 42 ट्रक आसात. आंदोलकांचे ट्रकय मेन येरादारीत आसात. लोक बंदखणीत उरले कारण तांकां जामीन मेळून पासून तांणी बॉन्ड भरूंक नाशिल्लो. दर एका मिनटाक सुमार 25 मिनाचे ट्रक चलतात म्हूण सरकार सांगता. मायनिंग कंपन्यांक खंय धुल्ल जाता त्या रस्त्याचेर उदक मारपाक सांगला. सुनावणे उपरांत कोर्टान निरीक्षण केले. रस्त्यांचेर उदक मारप हो तात्पुरतो उपाय. ताका लागून सरकारान बायपासा प्रमाण कायमस्वरुपी उपाय करपाक जाय. सोनशेकारांक नळाचें कनेक्शन मेळ मेरेन टँकरांतल्यान उदकाची वेवस्था करची म्हूण कोर्टान सरकाराक सांगला. फुडली सुनावणी गिमाच्या सुटये उपरांत दुसऱ्या सप्तकांत जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.